कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, आम्ही फोंडे आसा जे जाग्यार आता KTC बस स्टँडा कडेन एक अपघात जाल्लो। ट्रक आनी दुचाकी मोटरसायकल यांच्या मदीं अपघात जाल्लो। दोगांय माड्डोळच्या दिशेन वयताले आनी ट्रक ओवरटेक करपाच्या नादात ते मोटरसायकलीन जे वयताले आपली पती पत्नी वयताली, दोगांय घोव बायलां वयताली, तांकां चिरडले गेले आनी चिरडले म्हळ्यार जखमी जाले। आनी त्याचो जो एकनाथ शेटकर आसा त्याचो उपजिल्हा हॉस्पिटलान हांगा उपचार घेतना मृत्यू जालो आनी सुलोचना शेटकर ही गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका बांबोळे हॉस्पिटलान पावयल्ले आसा। आनी सद्याक फोंडेच्या पुलिसान हो जो ट्रक चालक आसा ताका ताब्यान घेतलेलो आसा आनी तपास चालू आसा। फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।